हांव भक्तां लागीं एक विनंती करता की हो जो व्हायरस सगळे जगभर फाफसता ताका लागून आमच्या गोंयांत अजून तशें कांय अजून जालें ना आनी दामबाबा कडेन तशें जावचेंय ना. पूण आमी प्रिकॉशन हें घेवपाकूच जाय. त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की एकदम गर्दी करची न्ही. जाता तितले जागो दवरून एकामेका वचून जागो दवरून झुंडी करनासतना दामबाबाची भेट घेवची. सगल्यांक भेट मेळटलीच, सगल्यांक गुलाल घालपाक मेळटलोच. पूण जेन्ना थंय मठग्रामस्थ येवन गुलाल घालतले, भटजी येवन गुलाल घालतले, त्या टायमार तांकां मातसो वर्सां आमी थंय स्पेस दवरतात ताजे परस मातसो चड स्पेस दवरून तांकां वेवस्थीत गुलाल घालून तांणी वतरीच सगळे भक्त जे येतात तांकां गुलाल घालपाक मेळटलोच. तेन्ना हांव भक्तां लागीं परत एकदां मागतां की तांणी वेवस्थीत येवन गर्दी करनासतना बोवाळ करनासतना वेवस्थीत दामबाबाचे गुलाल घालून दामबाबाचो आशिर्वाद घेवचो. आनी शक्य आसा जाल्यार गुलाल जातरीच मातशें लेट किंवा बुधवाराक दामबाबाची भेट घेतली जाल्यार ताजे इतलें बरें आनी कांय ना. कित्याक हो व्हायरस केन्ना कसो लोकां मदीं पावत हें कोणाच्यान सांगपाक जायना. हांव भक्तांक लागीं हेंय मागतां की थंय जे भक्त येतले तांणी शक्य आसल्यार हातां एक हँड सॅनिटायझर घेवचो आनी एक मास्क घालून येवचें. कारण तो तुमकांय लागचो न्ही, जे थंय सेवक आसा तांकांय लागचो न्ही किंवा दुसऱ्या कोणाकय तुमकांय येवचो न्ही.